राज्याचो पंचायत मंत्री तशेंच दाबोळे मतदारसंघाचो आमदार मविन गुदिन्होन दाबोळे मतदारसंघातल्या लोकांक उदक मेळना म्हूण बोवाळ जातकीर संबंधी अधिकाऱ्या बरोबर बसका घेवन चर्चा केल्या. भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदक पुरवण कार्यालयान मुरगांवांतल्या लोकांक उदक मेळपा खातीर बुस्टर बसोवन दाबोळे मतदारसंघातल्या लोकांचेर अन्याय केला अशें मंत्री गुदिन्हो म्हणटा. बुस्टर बसयल्ल्यान सगळें उदक मुरगांवांतल्या लोकांकूच वता, देखून दाबोळेंतल्या लोकांक उदक सारकें मेळना अशेंय मंत्री गुदिन्हो म्हणटा. म्हाका कळ्ळां की बुस्टर बसयला मुर्मुगांव सायड बुस्टर बसयला आनी हे बुस्टर बसयल्ले कारणाक लागून फ्रॉम 3 to 8 in the morning entire water is being sucked on that side of Murmungaon taluka. This is a injustice to the people of Dabolim. ताका लागून हिंगा उदक येना. हांवें तांकां सांगलां दोन काम करात, आमी म्हणटात बुस्टर तूं काडून उडय, आमकांय बुस्टर घाल. Then it is equal. It should be equitable distribution of water to all the constituencies because every person requires water. नाजाल्यार हिंगा दोन दीस उदक ना, तीन दीस उदक ना, एकूच वर उदक येता, दोनूच वर उदक येता आनी दुसरे कडेन 24/7. It is not fair. So PWD, I propose to them, either you install a booster for us or you remove the other booster. न्यू वाड्यार रावपी लोकांकूय उदक सारकें मेळना, देखून ताचेरूय चर्चा केल्या. न्यू वाड्यार नवो पंप बसोवन न्यू वाडो आनी दाबोळे मतदारसंघातल्या लोकांचो उदकाचो प्रस्न 6 म्हयन्यां भितर सुटावो करपाचें आश्वासन आमदार मविन गुदिन्होन दिलां. हांगा एक सांप आसा, हिंगा न्यू वाड्यार एक टँक आसा, थिंगा टँक रेडी आसतना तेंचे कडेन पंप ना. आतां थ्रू जायका इमिडिएटली तो पंप आमी बसोवपाक लायला आनी म्हाका दिसता फुडल्या विका बिफोर एंड ऑफ नेक्स्ट वीक जाता तितले बेगीन तो पंप बसयता तेन्ना हांगा रिलीफ मेळटलो. तेच बरोबर जी पायपलायन जायकासून एक व्हडली पायपलायन आमी हाडला, ते इंटरकनेक्टिविटी एक सायडीसून दुसरे सायडी जावपाक उरलेली दोन कारण. एक आमकां रेल्वेची NOC मेळना नियर द एअरपोर्ट. NOC आमकां फुडल्या विका मेळटली. बिफोर एंड ऑफ नेक्स्ट वीक वील गेट द NOC. आनी एक NOC आमकां जाय चिकालीन कोमदार, तेणी आमकां 3 दिसां भितर NOC दिता म्हूण सांगला. तेन्ना ती जायका वॉटर पायपलायन न्यू जी येता ती येयल्यार म्हाका दिसता सादारण नियर जॉगर्स पार्क, एंटायर एअरपोर्ट रोड एरिया, रेजना मुंडी विलेजीस मोस्टली अंडर चिकालीम पंचायत ऑल वील गेट रिलीफ आनी प्रेशराचेर उदक येतलें. एक सायडी इम्प्रुवमेंट जालें म्हणटच ऑटोमॅटीक थिंगा दाबोली आहा, दाबोली एअरपोर्ट दाबोलीम, तांकांय इम्प्रुवमेंट मेळटलो. ओवरहेड टँक्स जाय, आमचे डेमॉलिश टँक्स आसा नियर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिकालीम as well as here at New Wade which were demolished. I have told them immediately to prepare estimate for the new tanks so that we have enough storage of water as well. केन्ना कितें problem जालें, Zuaris will not need more than 4 MLD of that water. Remainder of the water can be used. So I have simply told the Honorable Chief Minister as well as PWD, आमकां एक ल्हान water treatment plant घालून दी. Cost is not exorbitant, it will hardly cost 5 to 7 crores, and then enough water will be available, about 10 MLD of treated water will be available to people of entire Murmungaon taluka. This also will not take long, this can be achieved within 6 months time, and once I think this is achieved in 6 months time, it will help further ease the problem for all the people residing in the taluka of Murmungaon, which includes 4 constituencies.